नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो। सामाजीक वावुरपी फादर बिस्मार्क डायसाच्या मरणाचे केसीन मंगळारा अचकीत वेगळे मोडण घेतले। फादर बुडून मेला अशें सांगून पुलिशेन ही केस बंद केल्ली, पूण आतां हायकोर्टान फादराचे पुराय कुडीचो एक्सरे काडपाचो आदेश दिला। ह्या रिपोर्टाच्या अहवालाचेर फादराच्या मरणाची चौकशी परतून सुरू करप काय ना तें थारतलें। पुलीस परत सांगता फादर बिस्मार्क बुडून मेलो, पण ताचे शवचिकित्सेचो अहवाल पूर्ण ना असो रिपोर्ट हालींच तज्ञ आशिल्ल्या विचारदांनी दिला, पण त्याच वेळार ताची कूड आनीक पोस्टमार्टम करपाच्या स्थितीत ना अशें सांगलां। ताकाच लागून हायकोर्टान आतां ताच्या कुडीचो रेडियोलॉजिकल अहवाल मागला। दुसरे वटेन सुदीप दळवी आनी फादर बिस्मार्काचे हेर कांय इश्ट हायकोर्टात गेल्ले। ते म्हणटात हो खूनच। मंगळारची केस मात ताची नाशिल्ली, ती आशिल्ली फादराची कूड मातयेक लावची काय ना हाचेर, कारण 2015 सावन ही कूड GMCच्या मोर्गात पडून आसा। Today the Honorable High Court, after considering the recommendations of the 3 panel doctors which was again appointed by the High Court, has given a order for radiological examination of Father Bismarck's body. That means, in simple words, X-ray of the entire body. Now, we have been always disputing the statement by the crime branch that Father Bismarck died due to accidental drowning. We say no, it's a case of murder, straight murder. So, if at all there are any injuries which are present on the bones, any cracks, any fragmentations, they will be covered in this X-ray, and this will be a crucial evidence for investigation of the case from the point of murder. Already we know that crime branch has submitted report C, that means closure report, to the court stating that Father Bismarck's death was a death because of accidental drowning, and this happened for the second time. Now, in light of today's progress, we will come to know whether Father Bismarck's X-ray report reveals something new or not, and depending upon that, the murder case as well will be taking a crucial turning point. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत। बेटी बचाओ बेटी पढाओ हे भाजपाच्या लोकांक दाखोवपाचे दात तांचे खरे रूप सान चलयांचेर बलात्कार करपी, सान चलयांक मुड्डून जिवे मारपी गोंय महिला काँग्रेसीन आरोप केला। देशभर सध्या सान चलयांचेर अत्याचार घडटा, तातूंत भाजपवाले फारवल्या। ह्या गंडुकाचो निशेध करपाक महिला काँग्रेसीन पणजेत निदर्शनां केली। वायट दिसता आयज आमची कंट्री जे वर्ल्ड मॅपार आसा, टुडे these people have shamed the nation, and when I say this I would like to say that we condemn BJP Prime Minister and its ministers and the leaders throughout the country. Actually I have to say that Modi should actually morally resign. आमचो सरकार आशिल्लो तेन्ना निर्भया रेप केस जाल्ली, दिल्ली इतलो बोवाळ जाल्लो, पूण आमच्या सोनिया गांधी आनी मनमोहन सिंगान रोखडेच न्याय दिलो आनी तांकां हँग केलें। आय डोंट नो वाय इज नरेंद्र मोदी, वाय इज UP CM योगी आदित्यनाथ, वाय दे आर ट्रायिंग टू सेफगार्ड देअर लिडर्स, हँग द गिल्टी। आनी आयज पळोवपाक गेल्यार खबर आयल्या की काल खंय UPत कोणाचें लग्नाक इतले व्हडले कांड जाल्ले आसा काश्मीरात, अखेर वर्ल्डाचो लोक रडपाक लागला, देशाचे लोक रडपाक लागला, पूण UPत खंय काल एक 8 वर्साच्या भुरग्याक परतून कोणाचे लग्नाक गेले कडेन मनशान ना केलें, ताका खंय फ्लॅटार व्हेलें, ताका रेप केलो आनी ताका स्ट्रँग्युलेट करून मारलें। आयज कितें चल्लां आमच्या भारतात? 1-2-1-2 भाजप को फेक दो अश्यो घोशणा दीत गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन पणजे शहरात आवाज पेटयलो। काश्मीर, UP, गुजरात सगळ्या देशात सान चलयांचेर अत्याचार जाता, तातूंत फारवल्ल्यांक वांटोवपाक भाजपा सरकार वावुरता असोय आरोप महिला काँग्रेसीन केल्या। ह्या गंडुकांनी देशाचें नांव आंतरराष्ट्रीय मळारूय बदनाम जाता अशें महिला काँग्रेस म्हणटा। पणजे सावन आमचो खबराकार संदीप कामुलकार। फोंडें पालिकेचे फाटले वेंचणुकेंत भाजपा आनी शिवसेने वांगडा युती केल्ली ती आमची चूक आसली। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक 5 वर्सां उपरांत साक्षात्कार जाला, देखून हे फावट तांणी एकला चलो रे मार्ग आपणायला। तशेंच पक्षांत कांयच अंतर्गत वाद ना। आदलो आमदार लव मामलेदार लेगीत पक्षा खातीर वावुरता, मगो पक्षान स्पश्ट केलां।
फोंडेची नगरपालिका वेंचणूक आसा 29 एप्रिलाक. थंय मोगो पक्षान भाजपा कडलें नातें तोडलां. राज्य पावण्यार सरकारान मात दवरला. रायझींग फोंडा ह्या नांवान मोगो 15 वॉर्डांनी वेंचणूक लडयता आनी हे फाटभुंयेचेर मोगोचे मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी अध्यक्ष दीपक ढवळीकार तांचे खंय कितें चुकलां तें सांगीत सुटल्यात. Last 5 years, nothing is done in Ponda because of the council, which was supposed to be with me, but unfortunately, they resigned from my group and joined other groups. ज्यो मिस्टेकी केल्या त्यो मिस्टेकी आमी एक्सेप्ट केल्यो. हाजे फुडें त्यो मिस्टेकी आमी करचे ना. आमी ज्या दिसांनी भाजपा कडेन आनी शिवसेना कडेन युती केली थंय आमी चूक केली. त्या खातीर लोकांनी आमकां पयस दवरली. ही चूक आमी परत करचे ना. आमी स्वतंत्रपणे प्रत्येक निवडणुकीक हेच्या फुडें वतले. बीजेपी वांगडा तुमी नातें तोडले पळय न्ही, तें सारकें दिसता तुमकां? ही ताकद ही आमकां कळपाक जाय न्ही. सदांच दुसऱ्याच्या खांद्यार रावन कितपत आपूण कितलो आहा तें कळना. आपल्याकूय म्हणून आपली ताकद समजुपा खातीर आमी हो प्रयत्न केल्लो आसा. तातूंत आमी यशस्वी जाले. आमचे आमदार जरी निवडून येवना आसत जाल्यार गोंयांत जी टक्केवारी आसा आमची 13%चेर गेल्या. फुडें विदाउट बीजेपी इट इज पॉसिबल फॉर एमजी? यू विल सी 100%. पूण फोंड्या मोगो पक्ष स्वताच एकठांय आसा. कारण फाटल्या म्हयन्यान पक्षाचो सरचिटणीस आनी आदलो फोंडेचो आमदार लव मामलेदारान ढवळीकार भावांचेर फार पेटयल्ले आनी हे पत्रकार परिशदेकूय लव नाशिल्लो, फकत केतन भाटीकर आशिल्लो. तरीकूय आपल्या पक्षात कोण कोण वांगडा आसा ते तांच्याच तोंडांतल्यान आयकात. सुदीन हांव आसा आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा. डॉक्टर भाटीकार आसा, आमचे पयलींचे कावन्सिलर आसात, लव आसात, सगळे आसात. आमच्या मोगो पक्षांत कांयच इशू उरले ना. लव इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एमजी टीम. ही विल ऑल्सो come and also meet the people of Ponda and will also take the people to vote to us. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. बलात्काराचो आरोप आशिल्लो तेहलेकाचो आदलो संपादक तरुण तेजपालान म्हापशेच्या न्यायालयांत 3 याचिका सादर केल्ल्यो. तातूंतल्यो 2 याचिका फाटीं घेवन मारतें घेतलां. मंगळारा ही सुनावणी जाली. तिसरे याचिकेचेर 4 मेक सुनावणी जातली. इतले मजगतीं सर्वोच्च न्यायालयान ताचे आव्हान याचिकेचेर 24 एप्रिलाक सुनावणी जातली. 5 वर्सां पयलींचे घडणुकेचेर पुलीस चवकशी जावन म्हापशेच्या कोर्टान पोरू सप्टेंबरान ताका दोशी थारायलो. ताका हायकोर्टान आव्हान दिल्लें तेन्ना कोर्टान ते भायर मारले. देखून तेजपाल आतां सर्वोच्च न्यायालयान गेला. इतले मजगतीं ताणें परत म्हापशेच्या कोर्टान येवन 3 अर्ज केल्ले. ते मंगळारा कोर्टान आयकले. खाशेली सरकारी वकील फ्रांसीस तावोरा सांगता त्या प्रमाण तातूंतले 2 अर्ज भायर पडले. तिसऱ्याचेर 4 मे दिसा सुनावणी जातली. Out of the 3 applications, 2 have been disposed of, and the third application now is scheduled for experts to be heard on the third application. Okay, and therefore that application now is scheduled for hearing on the 4th of May. Okay, because the court failed to decide the third application. Since it is very technical. Okay, it is required that it's imperative that experts on either side are heard on the matter. कितें म्हणून अर्ज केल्लो तेजपालान? पयलो आशिल्लो तो त्या चलयेक मोबायलाचेर फोन केल्ली ताची म्हायती. ही म्हायती अर्दी आसा अशें सांगून ताणें अर्ज केल्लो. पूण कोर्टा कडेन सगळी म्हायती आसा आनी ताची झॅरॉक्स काडटाना तेजपालाच्या वकिलान अर्दकोट्यो प्रती काडल्यो हे ताचे नदरेक हाडले तेन्ना ताणें तो अर्ज फाटीं घेतलो. दुसरो अर्ज आसा तो ग्रीन रुमांत घेतिल्ल्या त्या चलयेच्या फोट्या विशींचो. ते फोटे सारके दिसनात अशें तेजपालाचें म्हणणें. पूण काळोख आशिल्ल्यान फोटेज तशेंच आसात तेन्ना फोटोग्राफराच्या जबानी वांगडा ते पळोवचे हे सरकार पक्षाचें म्हणणें कोर्टान मान्य केलें तेन्ना तेजपालान तोय अर्ज फाटीं घेतलो. तिसरो अर्ज आसा तो क्लून मोबायलाचो. ताची चिकित्सा सारकी जावंक ना अशें तेजपालाचें म्हणणें. तेन्ना आतां 4 मे दिसा सरकारी प्रयोगशाळेचो तज्ञ आनी तेजपाल हाडटलो तो तज्ञ हाका कोर्टात आपयला. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. फोंडे पुलिशेन बुधवारा उजगांव गांजेच्या 21 नागरिकांक ताब्यांत घेतले. तातूंत 12 जाण बायलां आसात. मोबायल टावराक विरोध करता असो तांचेर आरोप दवरला.
फाटल्या बऱ्याच दिसांसावन कांय गांवकार ह्या टावराक विरोध उक्तायता। ते विशीं तांणी साबार संबंधीत अधिकाऱ्यांक कागाळी दिल्या, पूण कोणूच काना मनार घेना। जिओ कंपनीचो टावर गांवांत उबारता, पूण कांय थळाव्यांक हें अपसरण गांवांत नाका। गांवकऱ्यांचो विरोध कडेक दवरून कंपनी टावर उबारपाच्या हट्टाक पेटल्या। बुधवारा आपलें काम सुरू करपाक कंपनीन पुलीस संरक्षण घेतलें, पूण गांवकऱ्यांनी एकी दाखयत कामाक आडखळ हाडली। उपरांत पुलिसांनी तांकां ताब्यांत घेतले आनी काम चालू दवरलें। आयज आमी हांगा पुलीस स्टेशनार आसा, आमकां अरेस्ट करून हाडलेले आसा। म्हाका कळना कित्याक लागून अरेस्ट केल्या ते आमकां, कारण आयज आमच्या गांवांत टॉवर घालपाक लोक गेल्ले आनी ताका आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन दिल्लें आनी कन्सर्न ज्यो डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन आमकां तेंचे कडेन ज्यो NOCs आसा त्यो आमकां दिवच्यो म्हणून मागलेल्यो। त्याच बरोबर ती आमच्या ज्या जाग्यार टॉवर घालूंक येताले ती आमची देवाची पालखेची वाट, गणेश विसर्जनाची वाट, जी अशी देवस्थानाची सगळी जागा आसा ती देवस्थानाची, थंयसर टॉवर घालपाक येयले आनी आयज आमी तांकां विरोध केलो म्हणजे थंय बी आमी प्रायवेट जाग्यार बसल्या, PWDच्या जाग्यार न्हू। आयज ते PWDच्या जाग्यार NOC घेवन येयल्ले हें घालपाक म्हणून, पूण तेजे सर्वे नंबर मेन्शन केल्लो ना। आयज जी जागा आसा ज्या जाग्यार ते सर्वे हें घालता ती जागा GSIDCची आसा, कारण ती आमच्याच लोकांनी GSIDCक दिल्ली आसा त्या टायमार। आनी हो ब्रीज सुद्दां बांदतना ती जागा सेपरेट सोडलेली, कारण त्या वटेनच्यान देवस्थानाच्या जी हें आसा त्या एका पारंपारीक हेका कसलीच आडखळो येवचो न्हू म्हणून ब्रीज सायडीक बांदलेलो। गव्हर्मेंटाक दितना सुद्दां तशेंच हें करून दिल्लें। आनी आयज आमचेर सगळ्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा, कारण पंचायतीन आमी पयलींच ह्या टॉवराक ऑब्जेक्शन दिल्लें। 1 वर्सा पयलीं हो टॉवर घालपाक आमच्या गांवांत येयल्ले तेन्ना आमी तेंची देवळान आमचें जे गांजेश्वरीचें आसा थंयसर मिटींग घेतलेली आनी मिटींग घेवन तांकां आमी तेन्ना सजेस्ट केल्लें की ही आमची देवस्थानाची जागा आसा, वाट आसा पारंपारीक, तेन्ना तुमी हांगासर हो टॉवर उबारूं नाका। तुमकां जाय जाल्यार आमी दुसरे कडेन सेपरेट जागो दिता, नाल्यार तुमी दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट जाय दुसऱ्या जाग्याची, पूण ह्या जाग्यार तुमी घालूं नाका म्हणून तांकां सांगलेलें। पूण तेंच्यांनी आयज 1 वर्सा नंतर ते परत येयले। गेल्ल्या वर्सा जेन्ना गांवांत मिटींग हाडून तांकां सांगलें अमूक आमी देवळा कडेन हें करुया, नाका विरोध केलो कित्याक आमचे माड मरतले, काजू मरतले, आमकां कॅन्सर जातलो, तेन्ना हांगासर टावर नाका। म्हणजे ह्याच लोकांक हो जायो पडलो, कुठे जावो पडलो न्हू, घाला तुमी, पूण थंय घाला दुसरे कडेन। सेपरेट तुमचो विरोध ना, दुसरे कडेन घाला, दुसरे कडेन आमची पालखी पारंपारीक पालखी सारकी वाटेर। फोंडेसान आमचो खबराकार कृष्णा नायक। गोंयची अस्मिताय तिगोवन दवरतलो जाल्यार कोंकणी आनी मराठी भाशेक पर्याय ना, पूण गोंय सरकार हे दोनूय भाशा काबार करपाक उठला। आशिल्ल्यो मुळाव्यो सरकारी शाळा तिगोवन दवरिना, तशेंच ह्या माध्यमांतल्या नव्या शाळांक परवानगी दिना। सरकाराच्या ह्या धोरणा विरोधात युद्ध करचें पडटलें, भारतीय भाशा सुरक्षा मंचान शिटकावणी दिल्या। गोंयचें शिक्षण खातें सामकें सैरभैर जालां। कोंकणी मराठी माध्यमांतल्या शाळां कडेन खात्यान दुर्लक्ष केलां असो आरोप करून भारतीय भाशा सुरक्षा मंचान सरकारा विरोधात राज्यभर निदर्शनां करपाचें थारायलां। ताची सुरवात तांणी बुधवारा म्हापशां शारांतल्यान केली। हे वेळार मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकर निदर्शनांत वांटेकार जाल्लो। 19 ते 20 कडांनी गोवा सरकार जो आसा त्या सरकारचें लक्ष शिक्षण खात्याची जी वाट लागिल्ली आसा आनी मराठी कोंकणी भाशा कडेन जे दुर्लक्ष किंबहुना त्यो भाशा मारपाचें हें सरकारचे प्रयत्न चल्लेले आसा, ताजे कडेन लक्ष वेधपाचे खातीर हो धरणा कार्यक्रम 2 तासाचो प्रत्येक प्रभागान जातलो। आज परवरी आणि म्हापसा ह्या ठिकाणी हो आसा। Subhash said the government pays lip service to the preservation of local languages but actually does very little for their preservation. काही दिसां पयलीं आमी सांगिल्लें, सरकारच्या निदर्शनाक हाडून दिलें की गेल्या वर्सा 26 प्राथमीक शाळांनी अर्ज जे केल्ले मराठी कोंकणी शाळां खातीर ते सरकारान भायर मारले। एका वटेन सरकार मातृभाशेतूनच प्राथमीक शिक्षक जाले पाहिजे म्हणून एडवर्टायज करतात, डांगोरो पिट्टा, लोकांची दिशाभूल करतात, लोकां कडेन फटिंगपणां करतात आनी दुसऱ्या वटेन अख्ख्याच्या अख्ख्यो मराठी कोंकणी शाळांक परवानगी नाकारतात। सरकार कोंकणी मराठीच्या फावरार उलयता पूण प्रत्यक्षात कृती कांयच करिना असोय आरोप मंचान केला। सरकारी शाळा ज्यो आसा मराठी आनी कोंकणी देशी भाशांनी चलणाऱ्यो शाळा, ह्या शाळांचें जतन जावपाक जाय। त्यांच्या शाळांक लागणारे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारा कडून वेळोवेळी मेळपाक जाय
आनी शिक्षणाचो दर्जा सुदारपाक जाय. ह्यो वेकन्सी भरिना हे आनी त्यामुळे थंयसरले इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सुदारना आनी अशा पद्दतीचे लोकांच्या माथ्यार पुअर इन्फ्रास्ट्रक्चर, लेस टीचर अशें हे केल्या नंतर हे शाळा एकदम डबगाई जावन त्यो बंद पडच्यो अशा पद्दतीची षडयंत्र गोवा सरकारचे आसा आनी तेजो निशेध करपा खातीर आमी हांगासर बाबा मोर्चाचें आंदोलन आसा. म्हापसासावन आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सरकारी नळाक उदक सारकें येना. उदका खातीर ही समस्या सोडयतले हाची खात्री ना. गांवच्यो बांयो आटल्या. सगळें उदक वाठारांतल्या खणींनी ओडलां. आतां थोड्याच दिसांनी घर भरून दार वत्ता इतली सोयरी येतली. उदक खंयचें हाडपाचें? शिरगांवकारांचेर आकांत आयल्या. तांची श्री लयराई देवीची जात्रा तेंकोन पावल्या. शिरगांवचे श्री लयराईची जात्रा गोंयभर फामाद. हे जात्रेक गोंयचोच न्हय तर हेर राज्यांतल्यानूय लोक येतात. उदक लोकांची गरज. थळावे म्हणटात मायनिंगाक लागून तांकां हो प्रस्न सतायता. मायनिंग बंद जाल्यार कंपनींनी उदक पंप करपाचें बंद केलां आनी ताका लागून बायांनी थेंब भरूय उदक ना. हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशें थळाव्यांनी मागलां. ते दोन जेन्ना हांगा न्हाताले जात्रेक आमी उदक हें खाताले तें उदक खावपाकूय ना आनी दोनांक न्हावपाकूय उदक ना. तेन्ना हें मातशें खूब प्रॉब्लेम जाला. तेन्ना तुमी मातशें तें सॉल्व करपाचें. वार्षिक अशेंच जाता ना अंदूच जाला. अंदूच जाला. कित्याक जाला अशें दिसता तुका? हें मायणी जालो हें जाला. कितके बांयो अशें हांगा बांयो जवळ जवळ 10-15 तरी बांयो आसा. सुक्यो हय ती खंयची फाटली आहा तिच्या सकयल एक उदक कांयच ना. आनी कितके दीस जाले म्हणजे 15 दीस? हय 15 दीस जाले. प्रत्येकान 4-4, 5-5 धोंड भक्त असतात. तांकां हातलेलं उदक ना आणि लोक आता नातेवाईक येता आणि कोण कोण येता तांकां आतां उदक दितलें उदक ना म्हणून आता ही समस्या व्हडली जाल्या. आणि नळाचें उदक कशें? नळाचें उदक आतां ह्या काम खंय खोदकाम चालू आहा आनी कितें आहा त्या कारणान नळाक उदक कमी आहा. इतल्या वर्सां कळनासलें की हे खोल मायनिंगाक खोल वयताले त्यामुळे सगळें गांवचें पाणी सगळें मायनिंगान वयतालें. आनी आतां ज्या मायनी बंद जाल्या आनी तेंच्यांनी पंपींग बीन करपाचें सोडलें. तें पंपींग करताले म्हण आमकां तितलें कांय कळनासलें पाणयाचो. आतां पंपींग बंद जालें आनी हे सगळे बांयो सगळे सुकलेले आहा. सगळे लोक आमचे कडेन धांवून येता. तरी पंपींग करताले तें बंद केलें. हे कोण चौगुले कंपनी पंपींग करताले तेंच्यांनी अचानक 2 दीस जाले बंद केलें. ते 2 दीस पयलीं स्टार्ट केल्लें तेच्या पयलीं बंद आसलें. आनी तेंचे मॅनेजमेंट आनी तेंचे कामगारांच्या मदीं कितें जाला प्रॉब्लेम आनी हे आमचो गांव प्रॉब्लेम जाल्लो आसा हेका लागून. शिरगांवच्यान खबराकार महेश गोवेकार. फर्मागुडये वयलें सरकारी अभियंत्रिकी महाविद्यालय वाठार म्हळ्यार आवो जावो गोंय तुमारा. महाविद्यालयाचें खाजगीपण मात्तूय पळोवंक मेळना. कोण येता कोण वयता कोणाचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना. तातूंतल्यान मागीर साबार लफडी जाता. गरज नासतना महाविद्यालयाचें नांव पिड्ड्यार जाता. हाचेर आळाबंद हाडपाचें प्राचार्यान थारायलां. फर्मागुडयेवेल्या ह्या वाठारांत अभियांत्रिकी महाविद्यालया सांगातान सरकारी ITI आनी हेर आस्थापनां आसात. यो वच करपाक रस्ते भरपूर. सुरक्षा रक्षक जाय 100 वयर पूण आसात 30. CCTV कॅमेऱ्यांची सोय ना. हें सगळें जाग्यार घालपाक प्राचार्यान थारायलां. अर्थीक अडचणूय ना. जाय फकत वयल्या अधिकाऱ्याची परवानगी अशें प्राचार्य सांगता. What is happen that they are in the dark, we don't know, and whenever you go then only you find that something is mischievous things are being there. Okay, exactly. So but we are really concerned. आमचे एक प्रपोजल आसा ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक घातला that CCTV कॅमेरा कॅम्पसाक सगळे CCTV कॅमेरा मातशें बजेट व्हडलें आसा. इट इज अराउंड 50 lakhs. So we have asked for that. Even we are trying to approach other agencies so that security camera can be installed, hostel, even our Gymkhana and all the campuses in girls hostel. Of course, our main plan is outside the premises. We want to know that outside element should not enter into the campus. Exactly. Authorized person has every right to enter. Once that is and then आता आमची कितें आसा सी आमची सेक्युरिटी आसा. सेक्युरिटी आवर रिक्वायरमेंट एस्टिमेटेड इज अराउंड 100. आमचे ओनली जस्ट 30.
तीस आसा न्ही तीस दॅट इज नॉट सफिशियंट एंड मेन प्रॉब्लम कितें जाला दीस पीपल बिकॉज एक्सटेंशन कितें आसा दे आर नॉट बीन इन द रेग्युलर दे आर इन द कॉन्ट्रॅक्ट एवरी इयर एक्सटेंशन. फोंडेसान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. वास्को येरादारी खात्याच्या कार्यालयाची परिस्थिती सामकीच तालांवदी सारखी जाल्या. सुवात खूपच उणी, कार्यालयाचो आंकडो कमी, मात लोकांचो शेगीत हुंवार हें कार्यालयांतलें सदचें चित्र. खातें गिरायका कडल्यान खोऱ्यांनी पयशे ओडटा पूण बरी सोय दिवन ताची परतफेड करिना असो आरोप गिरायक करता. आयज मनीस कमी पूण वाहनां चड अशी गोंयची परिस्थिती जाल्या. वाहनांच्यो कायदेशीर गजाली पूर्ण करपाक येरादारी खात्या कडेन वयचें पडटा. वास्कोंतल्या खात्याच्या कार्यालया विशीं लोकांच्यो साबार कागाळी. आयज मनीस कमी पूण वाहनां चड अशी गोंयची परिस्थिती जाल्या. वाहनांच्यो कायदेशीर गजाली पूर्ण करपाक येरादारी खात्या कडेन वयचें पडटा. वास्कोंतल्या खात्याच्या कार्यालया विशीं लोकांच्यो साबार कागाळी. कर्मचारी कमी आशिल्ल्यान कार्यालयाची सोपणां झुरोवची पडटा. कार्यालयांत उबें रावपाक सुवात मेळना. ह्या दिसांनी घामाच्यो पावळी देंवता अश्यो लोकांच्यो साबार कागाळी. सरकारान नवें कार्यालय दिवन थाकाय दिवची अशें थळावे मागता. गरमी इतली जाता एक स्टाफ केन्नाच टायमार अवेलेबल आसना. बरें हांगासर गेले हांगा येयले ह्या सेक्शनान येयले आयज यो ना आयज तो ना फाल्यां यो पेपर घेवन दवरता सांजचे यो जागो ना हांगासर अजिबात. गरमी जाता. तुमी पळयतात आसतले फाटल्यान कितले कंजेस्टेड आसा. एका लायनीन एकूच लायन करपाक मेळटा. दुसरो पास जाता जाल्यार ताका अशें मूव जावपाक सुद्दां मेळना. स्टाफ शॉर्टेजा पयलीं पासून आतां स्टाफ मागल्यार कितलो तेंप जालो स्टाफ दिता दिता अशें म्हणटा पूण अजून पर्यंत काय दिवना. आनी दुसरें ऑफीस आमी शिफ्ट करपाचें आसा पूण थंय ब्रिजाचें काम चलता म्हणून तें शिफ्ट करपाक मेळना. पूण थोड्या तेंपान शिफ्ट जातलें थोडे दीस वतले ताका. वास्कोसान आमचो खबराकार हिरू महाले. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.